स्पीकर सर खूप जणांनी उलयला मेन अटल आसरा स्किमीन जी पेंडींग एप्लिकेशनां आसा हाका ही एप्लिकेशनां क्लियर करपाक मंत्र्यान म्हणला ते भशेन पसून बजेट लिमिटेशनां आसा म्हळ्यार कितें की सरकाराची प्रायोरिटी खंय आहा फॉर द होमलेस आसा ओ ना हें आमी पयलीं चिंतपाची गरज आहा स्पीकर सर हें कॉलिंग अटेन्शन हाडप इम्पॉर्टंट रुलींग पार्टीच्या आमदारान हाडलें म्हणून आनी बरें आनी मंत्र्यान तें बरें इजिली सांगलें की बजेट लिमिटेशनां आसा म्हणल्यार सरकाराच्यो प्रायोरिटीज खंय आहा ह्यो पयलीं सारक्यो क्लियर कट कळटा स्पीकर सर हांवें आउटरीच केल्लो खूब कडेन केलो तुमी श्रमदान केलां पूण काणकोणाय बी तुमची एप्लिकेशनां पेंडींग आहा मांद्र्याय एप्लिकेशनां पेंडींग आहा हे लोकांची क्लियर 1800 एप्लिकेशनां क्लियर आहा पेंडींग आहा स्पीकर सर सो हाजेर कितें दिसता की सरकार करता तें इनएडिक्वेट कमी करता सरकार पैसे दिता मंत्री म्हणटा की 1.5 लाख आनी 3 लाखान कांय जावचें ना म्हणटकर आतां तुमी एजन्सी करपाचें म्हळ्यार सुलभा भशेन एजन्सी सोदया हें तुमी आतां चिंतपाक लागल्या एजन्सी कितल्या पयशान करतली 3 लाखान करतली 5 लाखान करतली म्हळ्यार बेजिकली जें कितें सरकारान एसेस केलां पयशे ते होमलेसाक दिवपाक ते कमी आहा सो हो बेजीक बजेट डिफेक्ट स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता तुमी हें डिस्कशन तुमचे भितर करूंक जाय आशिल्लें आज हें इतलें उगड्यार तुमी अलावूय केलां म्हणून बरें कित्याक हातूंत क्लियर कट दिसता की तुमचो सरकाराक काळीज म्हणटा ना स्पीकर सर दुसरें अशें आहा की हें एक लायफ लायन फॉर द पुअर गरीब मनशाक सारको जो हाका घर ना ताजे खातीर ही लायफ लायन ती आतां जाल्या कितें ती जाल्या एक ब्युरोक्रेटीक कॉगमायर रुडॉल्फान आतां सांगलें ते भशेन ताका स्पीकर सर ताका हें कितें आहा की ना तूं एस्टिमेट हाड तुवें आनी कितें एप्लिकेशन केलां हाजे पयलीं तुवें केल्लें म्हणून तुका आमी दिनात कित्याक मुखेलमंत्री खूबदां म्हणटा स्पीकर सर इश्यू ट्रान्सपेरन्सी म्हणटा ती सारकी मिसयूज ऑफ फंड्स आनी रिकवरी हाजेर तुमी फोकस करतात म्हणटकर कितें आहा बरो मनीस जर जाका खरो तो फायदो घेवंक जाय तो म्हणटा पाड पडून हें घेवन आनी एक केस आनी विकती कित्याक घेवया खड्ड्यार म्हणून स्पीकर सर अशें दिसता की म्हाका ही स्कीम म्हणटा ती इज अ जोक ऑन द पीपल ऑफ गोवा ही स्किमूच तुमी रिडू करूंक जाय आनी आज तुमी जे एडमीट केलां म्हणून तुमचे हांव एक्चुली सरकाराचे मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी हाजेर मुख्यमंत्र्याक आतां सांगचें की बजेटरी रिविजन कशें करता काय म्हणून